हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहा सगळी बरी आहा म्हणून आनी न्हू आयज तुमकां कॉर्न सूप रेसिपी हाडल्या आनी सगळे वॉयस ओवर करतले कॉर्न सूप इंग्रेडियंट्स कितें सगळे इफ तुमकां म्हाजे कॉर्न सूप रेसिपी बरी दिसली जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्राईब करा ओके। आनी येते ब्लॉग्स येता ते ब्लॉग्स तुमकां बरे बरे ब्लॉग्स येतले हांव जाल्यार बोरींग जाता म्हाजे यूट्यूब फॅमिली म्हाजे चॅनलाचेर कित्याक सगळीं जेवणाचें लायक ना थोड्या जेवणा लायक थोड्यांक म्हाज्या लायफाचें बी दाखयता तुमकां येता ते ब्लॉग्स तुमकां बरे आसतले ओके। होप सो तुमकां म्हाजी रेसिपी बरी दिसतली आयची। आतां रेसिपी स्टार्ट करता रेसिपी एंडाक आनी कांय घालना खूब मागीर सोमतें तुमकां नेक्स्ट व्लॉगां मेळटा। सो काय तेचे इंग्रेडियंट्स जाय आमकां कॉर्न घेयले थोडेशे घेयले तुमकां क्वॉन्टिटी कितू जाय ते प्रमाणे तुमी घेवपा जाता आनी भाजी बाय न्हू तुमकां कितू जाय ती भाशेन तुमी घालूं जाता व्हडलेशें कांय ना। थोडेशे कॉर्न घेयल्या कॉर्न स्टार्च घेयल्या कॅरट घेयल्या आनी बीन्स घेयले ओके। आनी टोमोट कांदो आलें लसूण घेयला हें सगळें घेयला हांवें आनी धुला वॉश केला आनी मागीर कातुल्ला बारीक पीसीस केले आनी कांदे घेयल्या तितून हांवें बटर घायला। इफ तुमकां बटर ना न्हू जाल्यार तेल घालूं जाता बटर घाली जाल्यार मातसो टेस्ट येता सो हांवें बटर घायला 2 कुलेर कशी घायलोली आनी मागीर कांदो घायला आनी बरो सोटे केला बरो फोन कशें मारला आनी थोडेशें मीठ घायला बेगीन सॉफ्ट जावपा आनी हें जावपा जाय म्हणून मीठ मागीर मीठ टेस्टा प्रमाणे घालूं जाता पयलीं हांवें मातशें मीठ घायलोलें ओके। मागीर तेजे उपरांत हांवें टोमोट घायला वचून बरे भाशेन सोटे केला म्हळ्यार मोव जावसो तें मातशें तेगे हें वचों जाय न्हू तेका लागून ते बरें सोटे केला आनी मागीर न्हू सगळे वेजीस घायले वेजीस म्हळ्यार 2च घायलो न्हू कॅरट बारीक कातुले आनी बीन्स बारीक कातुले सो ते घायले आनी परतून सगळे बरें मिक्स केला। कॉर्न न्हू हांवें ह्या टायमार घालूंक ना कॉर्न न्हू मागीर घायला मुखार कोतो तुमकां सो हांवें बरेंशें मातशें सोटे केला बटरान बरें सोटे केला ते आनी मागीर उदीक घायला उदीक न्हू तुमकां तुमचे ओकडी तुमचे वेजीसाचे ओकडी तुमी घेवपा जाता हांवें हिंगा 2 कप्स कशें वॉटर घेयलेले ओके। सो मागीर हें मातशें सोटे जालें 2 कप्स वॉटर घेवन मागीर तितून हांवें कॉर्न घायले कॉर्न हांवें पयलीं घालूं ना आहलोलें कित्याक तें मागीर तें जातलें न्हू पूण कॉर्न रोखडें शिजोन येताय न्हू ते मागीर कॉर्न घायले एक मूठ कशी एक मुठीन कॉर्न घायला आनी अर्दी कॉर्न मागीर दाखयताय मुखार कितें केलें तें मागीर हांवें कॉर्न घालून शिजोवन दवरला सायडीक आनी सायडीक हांवें थोडे कॉर्न घेयला तितून मिक्सरान घायले आलें लसूण घायला आलें थोडेशें लसूण इल्लीशी घालपाची ओके आनी मिक्सरार मारला आनी तो पेस्ट केला ओके मिक्सरार मारून पेस्ट केला आनी सायडीक दवरला ते म्हणल्यार मागीर ते वेजीस सगळे शिजोवल्यो तो तुपा जाता अशें तुमी टेस्ट हें करपाचें हांव मातशें प्रेस करून हांव तोंडाक घालून चोवपा जाता शिजोल काय म्हूण सो म्हाजे वेजीस शिजोवले उपरांत मागीर हांवें मिक्सरार मारलो न्हू तो पेस्ट घायलो तितून आनी ह्या टायमार न्हू तुमकां आतां लिक्विडूच जावं असोच जावं दाट करूनय तुमी खावपा जाता ते पेस्ट करून घायला न्हू तो ऑटोमॅटीक दाट जाता म्हाका आनी मातसो दाट जाय आहलो तेका लागून हांवें कॉर्न स्टार्च घायला सो कॉर्न स्टार्च ना जाल्यार तुमी स्कीप करूं जाता इल्लेशें उदकान 1 स्पून कॉर्न स्टार्च घेयला मिक्स केला आनी तितून घायला ओके। आनी हें घालता न्हू रोखडो दाट जावन येता सो दाट जाल्या उपरांत रोखडो बंद करूं नाका 1 to 2-3 मिनटां अशें फिरोया अशें हें मातशें गॅसीर दवरा स्लोली सो दॅट तें कॉर्न स्टार्च टेस्ट आहा न्हू तो मातसो तोंडार मारना जावपा तो मातशें 2-3 मिनटांनी मातसो शिजोवन मागीर बंद करा तुमगेलो रेडी आहा कॉर्न सूप सिंपल आनी इजी घरा कडेन करूं जाता रेस्टॉरंट मेळटा तोच स्टायल तोलो कसो आनी न्हू हिंगा म्हाजे पळय बटर घायलो सो बटराचो असो लेवर हें कसो येयला फोटवाचेर सो तुमी म्हणशे तें कितें काय म्हणटा अशें तो बटरा लागून तशें येयला। होप सो तुमकां म्हाजो व्हिडियो लायक जालो म्हणून लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरा।